कला, क्रीडा, विज्ञान आणि सृजनशीलते या पुराय समतोलन वर्चित असेल सोयरे आजी आमगेल वाहिनींत असची. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत करता हांव जयश्री पै. आजी आमगेल वाहिनींत असची पडद्यारी अभिनय, वेदिकेरी गायन, जीवनांतू शिस्तू आणि चिंतनेक विज्ञान हे सगळे अळवसून कोण वरचे आमगेल प्रेरणादायक सोयरी कुमारी मधुरा शणै. आज आमगेल लोटासची म्हूण सांगूक संतोष जाता अस. वय आता हांक पळयल कुडले तुमकां दिसच्या पुरो आमी खंयकी पळयला ही काम हे हांनी आनी कोणी नाही आमगेले कोंकणीचे ख्यात सिनेमा दर्पण सिनेमांतू अभिनय केलेली नायकी. वय आता मी हांगे लागी संदर्शन घेवचे आवत असची तुमगेल मुखारी उलयता असची. हांगेल एक विद्यार्थी सांगता जाल्यारी हांनी BA, LLB, MSc in Criminology and Forensic Science आणि PG Diploma in Counseling and Guidance हांगेल पदवी आसा. 2019 अंतू मिस GSB जालेलींची वॉइस ऑफ GSB सीझन 1 हांगा फायनलिस्ट लिस्ट आयलेची आणि तशीची डायजी वर्ल्ड स्वर सागर सीझन नंबर 1 हांतू टॉप फायनलिस्ट 2025 अंतू गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर किशोर कुमार पदाचे समूह गायनाचे मनशाक आयके जाल्ले 100 गायकांतू हांनी एक गायकी. वय तशीची हांगेले स्वरायू म्हणले म्युझिक बँड आणि ओकलिस्ट जावन असची आणि ते हांगेले म्युझिक बँड आणि तयार करता असची. वॉइस ओव्हर कलाविदे, बरहगार्ती, NCC कॅडेट आणि बॅडमिंटन विजेता. वय या पूर्ण विषय आम्ही हांगेला उल्लोनो ऐकून घेऊया. मधुरा नमस्कार. नमस्कार. आणि आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू आत्मीय स्वागत. थँक्यू सो मच. आम्ही सगळे हांव तुका पिक्चर हांव पळयलेले तेन्ना सुकून मधुराक तुगेले ऍक्टिंग जेवो इट वॉज व्हेरी गुड. कंग्रॅच्युलेशन्स तुका फर्स्टाक. ओके आता आमी तुगेले बाल्य सुकून तुमकां सपोर्ट केलेले तुगेले आनू अम्मा हांगेल विशय सुकून आमी सुरू करूया. कसं म्हण सांगता वय. या येस मिगेले बाल्य म्हण हांव जल्लाली सागरांतू शिमोगा डिस्ट्रिक्ट. मिगेल आनू कुडगी महेश शणै, मिगेल अम्मा सुमती शणै. सो हांव वन अँड ओनली चाइल्ड तांकां. सो सान आसतना मिगेले KG आनी अप्पर KG जाल्ले सागरांतूची. सो म्हाका बेबी सिटींग आसतना देखूनू मिगेल अम्माक मस्त पुरा एक ड्रीम्स मिगेल वयर म्हळ्यार स्कूलिंग सुरू करतना कसं पुरा करोका म्हणचे. बट बिकॉज अनफॉर्च्युनेटली शी वॉजंट देर विथ मी हांव अम्मा लोट्टूची आशिल्ली वाडिली हां म्हळ्यार अम्मा ट्रान्सफर अन्नाल आशिल्ली ते म्हळ्यार अम्मा ट्रान्सफर जाली. शी वॉज अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉई टीचर गव्हर्मेंट टीचर. सो तेदाना एक पाटी एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसता अप्पर KGंतू. सो दॅट वॉज द फर्स्ट इवेंट आय रिमेंबर. हांव मिगेल अम्माक कॉल कोन्न निमगे तशें अशें आसा म्हण कस्सने जावो कस्सने कोर कस्सा जावो एक कोरनू ती केक प्रिपेर कोरनू स्टेजा पेटोका तुवें म्हण. या अयो हांव कशी पेटोवचे सुम्मा म्हणून अम्मा येवचें करून मागीर ना नथींग डुईंग पेटोवचें म्हण. सो घरान तूं बेरणी करतशिला अम्मा म्हळ्यार शाण पेटोवन वय ते मागीर बर्न करूंक यूज करता म्हळ्यार तशी. सो ते कशी आशिल्ले तेंची घेवन अम्मा लायक क्रिएटिविटी लायक आसा बिकॉज मिगेल अम्माल देखून म्हाका कयलेले अम्माल देखून अम्मा मिगेले आज्जय गव्हर्मेंट टीचर जावन आशिल्लो. सो इट्स लायक दे ऑल हॅव इट इन अ फॅमिली. या सो मिगेल अम्मा तितलो शिक्क न्ही जाल्यार आय कन्सिडर हर टू बी व्हेरी ओपन माइंडेड आनी आजीक एक नमने आत ना ती बट जाल्यार अंडरस्टँडेबल. एक माइंडसेट आसा पळय व्हेरी फॉरवर्ड आशिल्लें तेदनाची. सो तेदना बेरणी विकताली
म्हणून करया म्हण Wow. सो ताकाची एक घरात हांव मान घरा घालची एक साडी असता आशिल्लें हम्म. ते एक सुतवानू कशकी करून एक साना जुट्टाक एक आंबड आनी बांदून एक पूल आनी पेटेले ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಚನು ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಣಿ ಬೇಕಾ ಬೆರಣಿ ಮೊಣನಿ ಸಂಗುನ್ಗೇನು ಈಗ 2 ರೌಂಡ್ ಕಾಣ್ಗೇನು ಮಗರಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬೇಕು ಮೊಣನಿ ರೋಣ್ಗೇನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಗಿರಿ ಹಾವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಚಮಕಲಾಲೆ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಚಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾವ ರಳ್ಳಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ बिकॉज त्या तैदकुनु स्टार्ट जल्लाल दकुनु probably the stage fear म्हणजे त्या दिवसू गेले Very good. so I have to owe that to my grandmother but mainly to my mother Yeah. because it was her intention even while having me in her tummy itself तैदकुनु चिती कसा पुरा मक्कोरका म्हणजे उक्रोस आशिल्ले अच्छा. म्हळ्यार चली जावका म्हाका चली जाल तन कसा पुरा करका कसा करे सुका ते पुरा आश आशिल्ले सो तशें हांव न्हू तेदकून सुरू जालें मागीर ताज नंतर हांव फर्स्ट स्टँडर्ड दकुनू मागीर म्हगेल स्कुलींग आनी कोड्याला टिल 5th ते MGC म्हणून आतां चेंज जाला हांव विवेकानंद आशिल्लें त्या कडेन विवेकानंद स्कूल म्हणून मागीर फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स टू टिल 10th केन्रा डोंगरकेरेन तूं शिकवण जालें Very nice. तेदना गर्ल I also school. Wow. I was सो आंबे म्हळ्यार सुब्बराव पै correct. सो ते मेमरीज मस्त म्हळ्यार आतांय ते खुशी जाता थंयच्यानी म्हळ्यार म्हाका कुडगास जेवचे आमगेले ज्योती मिस Exactly. Yeah. टिचर जावन आशिल्ली सो त्या डिसिप्लीन तशी सो आमगेले म्हगेल बाल कशी म्हळ्यार बेसिकली तशी एक क्रिएटिविटीक खंयचे रितीरी म्हाका ऑब्स्टेकल जायनी म्हळ्यार म्हगेल्यान केदन क्रिएटिविटी आसा म्हूण म्हाका कळ्ळा म्हगेल अम्मा कशें कळ्ळां म्हळ्यार सान आसतना आय एम अ व्हेरी impulsive न्हय बट आय डोंट वॉन्ट टू सिट एट वन प्लेस आयडल सान दकून मिस्चियस न्हय नॉटी मिस्चियस म्हळ्यार दुसऱ्यांक कोणाचे हात करचे आशिल्ले Right. बट आय वॉज व्हेरी नॉटी दॅट माय मदर हॅड ऑब्झर्व सो फॉर दॅट कसं पुरा ताका पोषण करता ते करता आशिल्लो लायक आतां चपाती करताना पीठ आनी कोण दवरल्यार म्हाका एक 2 गुळी दिवचे कसं जेव कोण घेतो मग Right. आनी एक ओल्ड ओल्ड लटोनी दिवन कसं करता करी मग आनी तान तूं जड्ज करच्याक न्हय टू मेक मी गेट इन्वॉल्व Exactly. सो त्या स्किल डेव्हलपमेंट ताई दाखून सुरू जाला Exactly. Right. आनी अम्मामाल घरा आसतना आनी उडगास आसता ते अम्मामान पुरा घर रेड ऑक्साइड टाइल्स पुरा घर फुटो कोण येता ना मिगेल हांगा मत्तीचे आनी रेव्याचे Fire. न्हय इडली इडली हांव आतां इडली करच पडलेला म्हाका इडली करूंक कसने सामग्री ना ताका हांव कळटी आनी घेवन इडली घालची आशिल्लें सो तशी सो त्या घेवन मागीर दात घेवन घेवन इडी वोण दावे लायला त्या परत उडगासांनी कसं केल्यार एक कसं म्हणल्यार सान आसतना दाखून आय रिमेंबर दॅट इवन दो आय वॉज नॉटी किड आय नेवर यूज टू ब्रेक रुल्स म्हाका अशी म्हूण सांगला री तुमी टेम्प्ट केल्यार हांव ब्रेक करना आनी सपोज चूक केल्यार हांव एडमीट करता ते म्हाका पुढे दाखून आशिल्लें दाखून म्हाका मे बी हेजिटेशन ना ऑर शेम ना Fear na. शेम ना टू गेट इन्सल्टेड इथे म्हळ्यार आय माय सेल्फ हॅव एडमिटेड इट ऑलरेडी सो दुसऱ्यान म्हाका कशी इन्सल्ट करूं जाता सो सान दाखून ते आशिल्लें दाखून प्रोबेबली आय फील ते क्रिएटिविटीक हिंड्रन्स जायनी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू तशी Support like मेळ्ळो. या आनी म्हगेल अम्मा एक 5th स्टँडर्ड ते म्हगेल बॅकबोन जावन आशिल्ली when it comes to extracurricular and make me get involved in Take part करू. म्हळ्यार खंयतय म्हळ्यार आय वूड से in a nice way like हांव एक puppet शी I was just a representative of her like extension of her तशी म्हळ्यार it was all her till 5th standard only because of her I am what I am That today. was the foundation. I am what I am today, okay? Because if she hadn't introduced all these to me at the early stage, probably म्हाका the confidence मिगेल साइड दाखून घेवच्याक ताकत येनाशिल्ली. खंडित. So from 5th standard नंतर ते म्हाका हांव जावनूची पार्टिसिपेट करच्याक हेल्प जालें. इंडिपेंडेंट जावन आतां ताका आनी अम्माक निंबूका म्हणला हांव वचून स्पीचाक नांव दिवचें हांव वचून कशें एक फावटी कॉम्पिटिशन जाल कुळगारा ट्रॉफी कजो येतान कळचें आशिल्लें सो तशी
मागीर खंय थंय म्हणल्यार केतल इक्विप जल म्हणल्यार पुढे अम्माच पुरा मेकअप करत आशिल्ली. 5th स्टँडर्डा नंतर हांव आमगेल्या सहपाठिकांनी मेकअप करत आशिल्ली म्हणल्यार आमगेले डान्स जेवो कसो आसतना तशी. सो ते कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट अँड ते क्रिएटिविटी पुढे देखून आशिल्लें पण अम्मान ताका नर्चरिंग केलें आनी ते कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट येवच्या कारणाची अम्मा. Very nice. Grateful to her. No, Yeah. तशीची स्पोर्ट्स पुरे सान आसतना नाशिल्ली की खेळचे पुरे Yeah. ज्योती टीचर पीटी टीचर म्हणाल्या ताचे पाशी पुढे हांव विवेकानंदांतू शिकल्या till 5th. फॉर्मेशन जाता त्या फॉर्मेटिव्ह इयर्स बिगिन्स फ्रॉम 6th onwards. या म्हणत बट हांव सान आसतना दाखुनी आतां समर हॉलिडेज आनी आतां 3rd स्टँडर्ड 4th स्टँडर्ड समर हॉलिडेज आनी आसतना आमगेल फूल कजिन्स आनी आमगेल घराक इकट्टा जाता आशिल्ली. सो तेदान कसं म्हणल्यार हांव इवन दो हांव सानी जावन आसल्यार एक ते लिडरशीप क्वालिटी आशिल्ली दाखून हांव मातशी पुरा लीड करता आशिल्ली. सो तेदान दाखून ते एक म्हाका खेळची म्हणल्यार सान दाखून इश्ट म्हणल्यार आउटडोर एक्टिविटीज मोर म्हणल्यार टॉयस आनी खेळता हांव ॲज लॉंग ॲज ते एक सनसेट जावचे टायमार थंय मात्र. आफ्टर दॅट एक 3:30 म्हणटाना सायकल घेवन भायर धांवला मागीर येवची 6:30 ते भजनाचे सावंड आयकताना. सो तशी केदनय एक सायकल रेसिंग की असं तू पुरा आसता आशिल्ली. सो लायक विषय तुमकां लायक सपोर्ट मेळ्ळो चड आमगेल्या अम्माक चड हांव आतां युनिफॉर्म आनी घाल नीट कोन्न तायन कोन्न पेटेल तेन्ना स्कुलाक वापस येताना आमगेल्या अम्मा वूड फील गुड इफ माय युनिफॉर्म क्रीज वायट जाल्यार वायट जावन आसलें आसल्यार वायट जावन आसल्यार सो दॅट शी वूड फील शी मेड बेस्ट यूज ऑफ टुडे म्हणून. व्हेरी गुड. सो दॅट वॉज लायक शी वॉज लायक दॅट. सो या तशी म्हाका सान दाखून पुरा गेम्स इंट्रोड्यूस जाल्ला हांव स्पोर्ट्स केली पुरा एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज पार्ट घेतला. तुझा ओन इंटरेस्ट आणि ओन एफर्ट्स प्लस मम्मीज सपोर्ट. या व्हेरी गुड व्हेरी नाईस. आता तशीच MSc इन क्रिमिनॉलॉजी राईट फॉरेन्सिक त्याचे विषय थोडे सांगितलं. येस मिगेल कशी स्कूलिंग थंय जाल की ताजे नंतर हांव मिगेले PUC हांव सेंट ॲग्नेसाचे आमकली थंय हांव सायकॉलॉजी घेतलेलें. सो तशें म्हाका सायकॉलॉजी बॅकग्रावंड आशिल्लें. ताज नंतर हांव मिगेले डिग्री BA केलेलें आळवासांतू म्हाका आनीक एक आळवासा ಬಗ್ಗೆ सांग जाल्यार हांव फॉर द फर्स्ट टायम हांव हॉस्टेल लायफ एक्सपिरियन्स केलें. सो तेदाना हांव NCC जॉयन जावका जालते. दॅट वॉज इन डिग्री तशी NCC जॉयन जावचे एक प्रिविलेज मेळ्ळें म्हाका त्या स्कूल टायमार करता म्हण मस्त आशा आशिल्लें. इवन दो माय पेरेंट्स आर व्हेरी सपोर्टिव्ह बट जाल्यार बिकॉज आय एम ओनली चाइल्ड बिकॉज ऑफ द कंडिशनिंग दे हॅव आय एम नॉट ब्लेमिंग देम but the conditioning they have they were little overprotective at times. तर तशें जावन म्हाका ते स्कूल डेज जारी करचे जायन आसले ते पेंडींग आशिल्ले काशिल्ले करका म्हणचे ते म्हाका केदना डिग्रीन ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की केलें. सो ते हांव फर्स्ट अटेम्प्टान तुची आडी कॅम्प केल्ले रिपब्लीक पॅरेड NIC नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्प म्हणून 2011-2012. सो तशी NCC निमित्त कसं शिकली तू NCC आशिल्लें. NCC निमित्त कसं म्हळ्यार आतां खंयचे NCC कॅडेट्स तुमी तांणी इन लायफान NCC कोरून आसल्यार खंय गेल्यार तांणी जिखसी ताची दे विल सर्वायव एनी हाव. म्हळ्यार शिस्तू म्हणजे कशी फ्रॉम स्क्रॅच ऑल्सो लायक तुमी खंयचे कश्टाक घाल्यात तांणी फिनिक्स सावन के वायरत ताची इथे म्हळ्यार तसल टायप ऑफ ट्रेनिंग आनी रगडा आसता. व्हेरी गुड. सो आनी आमगेल टायमार NCC तशी आशिल्लें आतां अशा पुरो बट आतां म्हळ्यार तेदना हांव डिस्क्रिमिनेट करतना तेदना हू आर रियली पॅशनेट and determined would join. आता ट्रेंड जाला लायक हाव UPSC आणि कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स हाचे ट्रेंड जाला म्हणून एव्हरीबडी इज डुईंग आय वॉन्ट टू डू रॅट रेस तशी जाला ताजे निमित्त हांव सांगलालें नॉट अबाउट द इन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो तशी जावन ते ಸ್ವಲ್ಪ आमकां कश्ट आशिल्लें म्हळ्यार सिलेक्शन एक कश्ट आशिल्लें. आनी आमी वताना नेल्स आनी दवरनाशिल्ली नेल पॉलिश नॉट NCC युनिफॉर्म घालतना न्ही रेग्युलर जाल्यार आमी दवरनाशिल्ली बिकॉज वी न्यू दॅट वी आर स्पोर्ट्स पर्सन अँड वी आर NCC कॅडेट
never used to do it. Not supposed to. Ah. म्हणाली not supposed to नाही युनिफॉर्म घालता not supposed to but because we are into that वरला टायमार आमकां घालका म्हण दिसना आशिल्लें आनी आमी कलर क्लिप्स घाल आनी युनिफॉर्म येयना आशिल्ली हांव आतां ब्लेम करना बट ताजे सिरियसनेस ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता आसा म्हण दिसता आसा म्हळ्यार आमी ते एक बरें म्हण घालता म्हळ्यार कॅप घालता न्हय ते घालून आमी रिफ्रेशमेंट खायना आशिल्ली वी आर नॉट सपोज बट ताजे ते इम्पॉर्टन्स ना सो वी जस्ट ऑब्जर्व दॅट थँक गॉड वी had a great time. टायम म्हण आता मी तुमगेल क्रिमिनॉलॉजी या MSc क्रिमिनॉलॉजी विशय विचारल्यार तदनंतर हांव ते LLB केलें आफ्टर दॅट LLB खंय केलें आमी JSS मैसूरांत केलें हां ओके that was only autonomous college under Karnataka State Law University तदना तशी म्हाका थंय केलाले बिगिनींग ऑफ द सेमेस्टर्स मागीर हांव STM ट्रान्सफर घेतलें मँगलोराक सो ताजे नंतर हांव MSc इन क्रिमिनॉलॉजी फॉरेन्सिक सायन्स आमगेले रोशनी इलायांत केलें अच्छा सो फॉरेन्सिक सायन्स आनी क्रिमिनॉलॉजीचे Important. कोणाचे क्रायटेरिया कसो म्हळ्यार ते शिकच्याक तेदन आमी शिकताना इंटरेस्टच्या कारण ताका म्हाका कसं म्हळ्यार सांद दोकुनू असले ಕೆಲವು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಪಡೋಚೆ ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು इन्वेस्टिगेटिव्ह माइंडसेट आशिल्लो सांद ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार इन्क्विजिटिव्हनेस आनी ते कसं न्ही अशें पुरो रिसर्च करचें तसं लागी आशिल्लें दाखोवन आनी लॉ केल्लो दाखोवन आनी प्रॉब्ली त्या लायन इंट्रस्ट आयलें आनी आमगेल कोर्स करची जाल्यार कोणाक जेवण अशी सांगचें रोशनी लायन शिकची जाल्यार ते क्रायटेरिया कसं म्हळ्यार इधर BA इन क्रिमिनॉलॉजी जावन आसूं का ना BSc इन फॉरेन्सिक सायन्स BSc इन प्युअर सायन्स ऑर बेसिक सायन्स डिग्री नातल्यार लॉ करून आसूं का नातल्यार सायकॉलॉजीचे डिग्री आसूं का इतलें आसल्यार तांणी MSc इन क्रिमिनॉलॉजी फॉरेन्सिक सायन्स करयत म्हण अशें सो म्हाका लॉ बॅकग्रावंडा दाखोवन करूं मेळ्ळें ते शिकयतना कसले इंटरेस्टिंग कसले हें जाला की हां अनुभव ओके फॉरेन्सिक सायन्सान तूं डिफरंट कॅटेगरीज आसता लायक ऑडेंटॉलॉजी एंटिमॉलॉजी म्हळ्यार इन्सेक्ट्सा दाखोवनूच कशी एक हें ओवरऑल प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्रायमाचेच सब्जेक्ट बट आतां एक इन्सेक्ट्सा मुखांतर कशी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्रायम करयत म्हळ्यार एक बॉडी एक डीके जाताना तांतूं कसं ना म्हणे एक वर्म्स आनी डेव्हलप जाता तांतूं त्या बेसिसार कितले पिरियड ऑफ हें आशिल्लें ड्युरेशन जाल्लें जाल्यार ते डीके जावच्याक ऑर फ्रॉम द टायम ऑफ डेथ त्या पुरो पळत आसलें तशी बोन्साचे म्हळ्यार एंथ्रोपॉलॉजी अशा पुरो नातल्यार You need a science background, science background chemistry. नाही सायन्स बॅकग्रावंड आसल्यार हेल्प जाता बट हांगा क्रिमिनॉलॉजी आनी फॉरेन्सिक दोनी आशिल्लें दाखोवन आमकां लॅबय आशिल्लें बट अपार्ट फ्रॉम द फील्ड वर्कय आशिल्लें आमकां जेला वचचें आशिल्लें म्हळ्यार प्रिजनर्साक आनी मीट जावची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा प्लस केलो एटॉप्सी रिपोर्ट्स आनी पळोवचें मेळ्ळा आनी पुलीस स्टेशनार वचचें मेळ्ळा तांगेलो लोटू वर्कांनी वचचें मेळ्ळा बालिस्टिक्स म्हळ्यार एक आर्म्स एंड एम्युनिशन्स आनी फायर आर्म्स म्हळ्यार एक शूट डिफरंट गन्स ज्यो ते दाखोवन बुलेट आनी पोवन आसला खंयची गन खंयची मेक ते फिंगर प्रिंट क्वेश्चन डॉक्युमेंट Very interesting, या बट हें वास्ट आशिल्लें दाखोवन आनी तूं स्पेशलायजेशन केल्यार लायक म्हळ्यार हें आमकां ओवरऑल जावन शिकचें बट हातूं सपोज MSc इन एक फील्ड आनी केल्यार दॅट वूड बी मच बेटर correct. हां आताले युवाक हांकां पक्कने तांणी आयकनीच म्हणलेलारी हां क्रिमिनॉलॉजी अंतू भितर हांकां मुखार शिकची म्हण जाल्यार तांणी फॉरेन्सिक लॅबॉरेटरीज आसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्कोप लायक आसुपा हां तांणी एग्जाम दिवन ते करयत नातल्यार तांणी अंडर UGC ते तांकां लेक्चरींग करचें म्हण आसल्यार PhD आनी जाले नंतर दे कॅन गो कसले करे Yeah. व्हेरी गुड तशी क्रिमिनॉलॉजीची हें जातरी तुमी मागीर खंयच्या एग्जामकलींची मिस संगीता विशय उलया आतां ओके ओके तुमगेले GSB हांतो वॉयस ऑफ GSB
आणि डायजी वर्ल्डाच्यान आणि तो स्वर सागर न्हू Right. तेंत पुरा ऍक्ट केलेले ताजे अनुभव सांगता नॉट ऍक्टिंग ऑफकोर्स सिंगिंग परफॉर्म या परफॉर्म केले ताजे ते, विषय सांगता रियालिटी शो म्हणजे म्हाका फर्स्ट एक एक्सपिरियन्स जाल्ले वॉइस ऑफ GSB दाखोवनची Yeah. ते अंडर यूथ ऑफ GSB तांगेले बॅनर अंडर ते कसं जालें म्हळ्यार ताचे पाशी फुडें 2019 अंतू मिस GSB म्हूण एक दवरतात तांणी कॉम्पिटिशन वय एक पॅजंट अशी बट तांत हांव विन जाता पॅजंट इतलें ते फर्स्ट ऑफ ऑल सांगचें म्हळ्यार आय एम नॉट बिकॉज आय वॉज इन टू स्पोर्ट्स अँड NCC अँड ऑल दॅट आय एम लिटल टॉम बॉयश म्हळ्यार ते एक कसं जाय एक रॅम्प वॉक करूंक एक फेथफुल गर्ल जावन बट I managed to एंटर I do that, but it was not just a beauty contest. तदनंतर द फायनल राउंड कसं आशिल्लें म्हळ्यार ते चेतना म्हणजे डिफरंटली एबल्ड चिल्ड्रनाक एका इन्स्टिट्यूशनाक 15 days तांणी एक टायम दिवन यू हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट इन युअर ओन क्रिएटीव वे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देम ऑर सम वे ऑर द अदर ग्रेट सो हांव थंय तांगेले तेच वॉल्स हाकनी पेंट कोरून एक क्रिएटीव जावन आनी नेक्स्ट मिगेल अम्मान एक बरेला सॉंग्स आनी तांकां शिकोवन आजीकय तांणी तांगेले एन्युअल डेक ते प्रेयर जावन सांगताची वेरी गुड सो तशी अँड आय स्पेंट अ लॉट ऑफ टायम विथ देम सो अँड तांगेले गार्डन आनी ಸ್ವಲ್ಪ काम आनी कोरलो कसने तशी इट वॉज लायक tanto श्रमजीव सो इन दॅट सेन्स अँड ऑल्सो मे बी द वॉट एवर सो tanto youth miss GSB क्राउन जाला आनी देन तदनंतर नेक्स्ट तांणी दवरलेले रियालिटी है voice of GSB season 1 तय हांव आय वॉज द ओनली पर्सन फायनलिस्ट आयलांतू अनट्रेन्ड सिंगर तू खंयचे सिंगिंग क्लासाक वचनी म्हळ्यार अम्म घरला म्हाका सिंगिंग क्लासाक सान आसतना एक दीस पोट्टा देवकी एक दीस माते देवकी म्हूण हांवें सांगून एस्केप करचे म्हळ्यार तेदान ताजे इम्पॉर्टन्स म्हणजे चेड इंट्रस्ट नाशिल्लें क्लासा वचच्याक आतां आय फील बट आय डोंट रिग्रेट आय बिलीव इन टायम ऑलवेज बट या शी हॅड ट्रायड हर बेस्ट सो तेदान दाखून इन्क्लायनेशन आशिल्लें टुवर्ड्स म्युजीक तशी थंय पार्टिसिपेट केल्लें आनी आमकां हरिद्वार वचून गेले फायनल हरिद्वारान सोमेल सामोकारी आमकां सिंग करचे भाग्य मेळ्ळें लायक विषय तदनंतर डायजी वर्ल्ड रिसेंटली 2025 उडुपी स्टुडियोचे मंगळूरचे न्ही उडुपी स्टुडियो तांणी फॉर द फर्स्ट टायम ते स्टेट लेवल ते टीव्ही आशिल्ले लायव्ह या इवन ओडिसा दाखून आनी आयलालीची ऑडिशनाक वेस्ट बेंगॉला दाखून आयलालीची केरळा दाखून सो इट वॉज लायक अराउंड 150+ ऑडिशन्स आशिल्ले तो टील सेमी फायनल्स टॉप आशिल्ली मागीर फायनलांतूय सिलेक्ट जाल्ली बट कुडंट मेक इट फॉर द फायनल्स बट हॅव अ रिच एक्सपिरियन्स ऑफ द रियालिटी शो वेरी गुड वॉट डू यू से कसं म्हूण सांगता तो रियालिटी शो विशय उलोवप जाल्यार तेंचे स्ट्रेस आसता की म्हाका हांव चमकलें रियालिटी शो वॉज रियल इनफ देर वॉज nothing which was done on TRP basis. It was real enough. First experience 2019 at Voice of GSB, that was first for me and for them also. So there will be always scope for improvement for the next season. Correct. Because they will have they will have season to rely on. Yes. So that was really great. But सांगता म्हळ्यार म्हाका मातशें हेल्प केलें म्हगेले co-contestants आनी आशिल्लीच पळय आनी they were so sweet. As I was अंडर इंट्रेस्ट म्हणून काम करू ना कसले ना म्हाका शिकच्याक आता गडे भितर शिकून येवका पद आमकां तशें नाशिल्लें आनी मोर ओवर हांव तशें घेयना आनी कसं तशें आसल्यार कसं तशें आसल्यार गोतना म्हूण शिकयतालो आसल्यार निमगूच जालें सो म्हाका फॉर्च्युनेटली आमगेले co-contestants पुरा केला म्हळ्यार कसो ट्रेन क्लासिकल बेस्ड आनी आशिल्लें तें दे वूड गिव मी सम टिप्स तेदाना वेरी गुड मागीर फ्रॉम दॅट वेन आय स्टार्टेड दिस बँड I started experimenting with music and stuff like that. Somewhere I felt I'm better than earlier. So I was a little equipped than earlier. So I thought, okay, why not? Let me try DIG World 2025 season 1. Chamkala. Very nice.
तानी सांगता तांकां न्हू ह्या पद्दत हा, त्या पद्दत म्हाका डायजी वर्ल्ड तू या हम्म. डायजी वर्ल्डा बघे आय हॅव टू से थंय म्हाका बेस्ट एक्सपिरियन्स ऑफ माय लायफ इथे म्हळ्यार विद्वान यशवंत MG सर थंयसर एक जज असताना तांणी कशें म्हळ्यार दे हॅड प्लॅन्ड इट व्हेरी अर्लियर बिफोर द रियालिटी शोचे भायरी फायनलिस्ट कशी पुढेची कसं कर का कसं थीम असू का पुरं तांणी डिसायड केलेलं जागो प्लॅनिंग वॉज गुड टू गुड फॉर द फर्स्ट सीझन इट सेल्फ थीम्स आशिल्ले म्हळ्यार एक अंतू राउंड अंतू मनोधर्म म्हणटा मनोधर्म म्हळ्यार क्रिएटिव्ह राउंड म्हणून वेर यू कॅन प्रेझेंट ॲज यू वॉन्ट हांव ते Freedom. हांव क्रिएट केला लायक सॉंग हाडलाल व्हेरी दॅट वॉज अ प्लस पॉयंट फॉर मी आनी आमगेले बँड घेवन चमकलाल हांव देर इज नो Swarayu band was done? No. डन 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 Done. Swarayu band was done. Next. Yeah, Swarayu band was done even before Daiji World. Okay. Enter George School. That is where I felt universe is paving its way. मला Exactly. ते एक जल्ला तक समजावून दायजी वर्ल्ड मेळ्ळें म्हाका एक्सपेरिमेंट करूक लायक वेर आय स्टँड म्हणून Correct. यू नो सो आय कन्सिडर एवरीथिंग इज जस्ट इन Happening. हॅपनिंग Right. ऑन इट्स right, वे Right. True. Yeah. True. Very nice. वे बा ते एक देव कोण दिता की युनिवर्स कोण वी डोंट नो बट इट हॅपन्स व्हेरी गुड आता क्वेश्चन म्हळ्यार तुमगे स्वरायू बँड हाचे विशय सांग फर्स्ट ऑफ ऑल स्वरायू म्हळ्यार स्वरा म्हळ्यार वॉइस राग अथवा म्युझिक म्हणत ताजे आयु म्हळ्यार लायफ स्पॅन ओके सो म्युझिकाचे लायफ स्पॅन म्हणून आमी नांव दवरला ऑल म्युझिक रिलेटेड तुम्ही प्रवोट चॅलेंज म्युझिक इंटरेस्टेड जेवण ते कशी बँड म्हळ्यार मस्त हांव कसं म्हळ्यार इनिशियली लेखताना आमी कितले करता त्या पुरो योचन करनी आशिल्लें मेनली कसं एक रिदमाक एक कोणे जो जाय परकशन इन्स्ट्रुमेंट एक जाय आनी एक स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट हांव प्लॅन केलेलें किबोर्डा बघ योचन करनी आशिल्लें मागीर हांव कशी वोकलिस्ट आसा तशी 3 piece बँड म्हणून प्लॅन केला मागीर ॲड ऑन जाता गेलं दॅट इज फेर वेल अँड गुड म्हणून तशी एकलो गॅविन म्हणून तो आमकां म्युझिका दाखोवन गोत आशिल्लो सो तो इलेक्ट्रीक गिटार आनी एकॉस्टीक गिटार प्ले करता मागीर आतां मिगेल भाव तुमकां तशें पळय आमी कवर करता आसता तेचे अश्विन मल्ल्या म्हणून करेक्ट तो काहोन म्हळ्यार ते एक बॉक्स टायप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ते रिदमाक यूज करचे परकशन इन्स्ट्रुमेंट ते करता एकॉस्टीक गिटार प्ले करता सो हांव सिंगींग सो हे आमी करतना इनिशियली ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सॉंग्साचे कवर्स कोण घालचे म्हण प्लॅन केला आतां एक प्लॅटफॉर्म जायना घालूक अशी एक युट्यूबान तूं घालचे म्हण रेवेन्यूक म्हण प्लॅन करनी युट्यूब म्हणजे प्लॅटफॉर्म टू शो केस ओनली फॉर मीडिया मागीर इंस्टाग्राम कित्याक म्हळ्यार आफ्टर ऑल केल्ले सॉंग्स केला दाखून ते कॉपीरायट इश्यूज जावनूच जाता आमगेले ऑरिजिनल्स केले नात की तेजना आमकां तांचो कसो बेनिफीट जावचे सो टील देन इट इज जस्ट फॉर पब्लिसिटी अँड टू मेक अदर्स नो दॅट वी एक्झिस्ट सो तशी स्टार्ट जालेलें मागीर आमगेले इंटेंशन कसं म्हळ्यार टू एक्सप्लोर ऑल टायप ऑफ म्युझिक वेन इट कम्स टू म्युझिक वॉट आय बिलीव इट इज रिलिजनलेस कम्युनिटी लेस म्हळ्यार अर्थ इट इज बियॉन्ड ऑल दॅट बिकॉज अ म्युझिशियन शुड नेवर लिमिट हिमसेल्फ ऑर हर सेल्फ टू दीज एस्पेक्ट्स इथे म्हळ्यार लँग्वेज ऑल्सो shouldn't limit to language मतलब पूरा के रेडी असुक so we sing multilingual we do multi genre so पूरा ट्राय करता छे क्लासिकल जॅझ पॉप व्हेरी या सामगेल कसं म्हळ्यार एक्सप्लोरेटिव्ह बँड म्हळ्यार व्हेरी फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट करता छे आता एक वेस्ट सॉफ्ट रॉक आवडतो एक डिवोशनल सॉंग आमी प्ले करचे पडों परफॉर्म करनी गुड गुड आमी आतां एक तुमगेले म्युझिक आयकुया येस ऑफकोर्स तुमकां सगळ्यांक हें गोत आशिल्लें म्हणजे आमगे लायक स्वरायू म्हणचे बँड आसा सो हो आतां मुगेले बँडमेट जावन आमगेलो तो सर्वल आसा ताचे पयशी फुडें रोशनी लायन तुमगेले जुनियर जावन आशिल्लो अश्विन मल्ल्या म्हणून आजी एक परफॉर्मन्साक साथ दिता आसा गिटारिस्टां सो हांगा आमी एक प्रस्तुत करचे वता अशें एक सॉंग हांव बरयलालें हाचे पयशी फुडें मिस GSB प्लॅटफॉर्मान तूं हांव सिंग करता म्हळ्यार एक सिंग करयत म्हणून गेले न्हय हांव हेंची सांगिल्लें सो हें सेकेंड प्लॅटफॉर्म
आमचेगेलेले अंतू सांगच्याक म्हाका मेळटा अशें ऑपॉर्च्युनिटी एंड प्रिविलेज. सो लेट अस बिगिन. ಜಗಕ್ಕೆ ಹಿತವ ನೀಡು ನೀನು ಅರಸಿ ಬಂದಿಹೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೀನೆ ಯಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಧು ಈ ಬಾಳ ಭವ್ಯ ಬಂಧು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ತೆರೆಸು ಎಂದು ನೀ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ತೆರೆಸು ಎಂದು ನೀ ಈಗಲೂ ಏತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಗುಡವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇರಬಾರದೆ ಆ ಮೂಡಿದ ಹರುಷವು ಕನಸನು ತಣಿಸುತ್ತಾ ಮೂಡಿ ಬರಲೆಮ್ಮ ನನಸಿನಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ತುಟಿಯ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಸುಧೆಯ ಬಾಳ್ವೆ ಸೇತು ತೀರಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯ ತಂಪಗೊಳಿಸಿದೆ ಮರುಗಿ ಹೋದ ಜೀವ ಬೆರೆಸಿದೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾದು ಕಾದು ನಿಲುಕದಿರಲು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ಜೀವನ ಎಡವಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಅಳಿಸಿದ ನೆನಪ ಮರೆದೆನಾ ಎಲೆಗಳು ಮರಗಳು ಬಾಗಿವೆ ಖುಷಿಯಲಿ ಗಾಳಿಯಲಿ ಗಂಧ ತೇನಲಿ ಅರಳಿದ ಸುಮವದು ಕಂಡಿತು ಕಣ್ಣಲಿ ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು आणि हे सॉंग हांव बरयतना डिग्रींत आशिल्ली. सो तेदना एक नेक्स्ट डे एक कॉन्फरन्स आशिल्लो नॅशनल कॉन्फरन्स ताका एक प्रेयराकोस्कर बरयलेलें म्हळ्यार नॅशनल कॉन्फरन्स जाल्यार देखून पूर धर्माचे एत्ताल देखून रेग्युलर प्रेयर्स न्हय पूर जनाकय समजोत आसलें आनी बेटरमेंट ऑफ ऑल एक युनिवर्सल प्रेयर्स जावका म्हणून एक बरयलेलें सॉंग. तेदना मिगल रूममेट सुदीक्षा म्हणून एकली आशिल्ली तिणें साथ दिला हें बरोवच्याक. सो केल्ला पार्ट्स ऑफ द लिरिक्स तिगेले आसा तिगेले कॉन्ट्रिब्युशन आसा. सो तिकाय उडगास करूंक इश्ट पावत हांव. Yeah. Has been really wonderful. Lies are not doing a guitar rather. And it will some voice. Really. All the best. तशीच आता मी तुमगेले आमगेले स्वाम्यांक गेले म्हळ्यार श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले जन्म शताब्दीक ते शतनमन शत गायन पद म्हळ्यार आसा ताजे एक्सपिरियन्स कसो आशिल्ले तुमकां आध्यात्मक जावन हां तुमकां ऑलरेडी तुमगेले फुडले खंयचे एपिसोडांत सोयरे जावन आयलेले RJ किरण अण्णा तांणी म्हाका यूथ ऑफ GSB दाखोवन कॉन्टॅक्ट आशिल्ले म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB तांणी कॉन्टॅक्ट आसाची तांगेले अंडर जाल्ले एक कार्यक्रम तशी म्हाका एक इनवायट येता. I have to really thank him for still remembering me even after so many voice of GSB. Then tashi evetse morningu it was held on Republic Day 26th. So tashi I was very happy
हांव मात न्ही मी केलें म्हणके एक 100 असाचे ग्रुप एक स्टेज ते एक ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आमी लेक्चरारी वय आनी आमगेले स्वामेक उडगासकोन सांगता तसले प्रोग्राम फ्रॉम वर्कशॉप ಅದಕ್ಕೊಂದೋನು आमगेले पुत्तूर नरसिंह नायक मम्मले गायडन्स अंडर शंकर शानभोग मम्मतानी आशिल्लीची सो मस्त ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट पुरा आशिल्लीची सो प्रॅक्टिस सेशन ಅದಕ್ಕೊಂದು नेक्स्ट डे मस्त लायक आशिल्ली rare opportunity. आय एम लायक ब्लेस्ड Very त्या मागीर अचानक जावन त्यावेळी वर्ल्ड रेकॉर्ड जाता त्या दीस म्हळ्यार तांकांय गोत नाशिल्लें त्या तितले मट्टाक लायक जाता म्हूण सो तशी well said. Very like it. मागीर तशी तुमगेले खंयची अंत आशिल्लें गायन? गोल्डन बुक ऑफ yes. ते आतां दायजी वर्ल्डा नंतर एक दिवस एक आर्टिकल येता आमगेले सांगिल्लें म्हणके जज विद्वान यशवंत एम.जी. सर आला कसा म्हळ्यार एक हांगेले हुडगा आसा वयरी किशोर कुमार हुडगा आसा वयरी आमी सांगताची सांगता म्हणलेकला आमी ते कसा म्हळ्यार एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करचे प्लॅनारी म्हूण ताका एक 100+ सिंगर्स जाले ಒಟ್ಟು ಸೇरून घेवन सांगची तसले म्हूण तशी मागीर सिलेक्शन कसं म्हणल्यार एप्लाय करूं आसता मागीर तांगेल केलं आसता तांणी त्या बेसिसार सिलेक्ट करपाची म्हूण सो तशी म्हाका तेय वय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें वचाक डिफरंट एक ग्रुप्स आशिल्ले all Kishore Kumar songs. या ओनली किशोर कुमार सॉंग्स सो तुमगेले गाता रहे मेरे दिल म्हणटात जे टायटल आशिल्लें त्या प्रोग्रामाचे सो ताका ते वर्ल्ड रेकॉर्ड जाता ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅತ್ತ ತಮ್ಗೆಲೆ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಗಿತ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ಕತರಿ ಚಿತ್ರಲೋಕ ಅಂತೂ तुम्ही ಹೆಜ್ಜಿಗಲ್ಲೆ ಹಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ सांगतावे दर्पण विषय ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾನ್ ಅಷ್ಟಂದಕ್ಕೂ तुमक सांगिल म्हणके एक्स्ट्रा करिक्युलर ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಆಶಿಲ್ದಕ್ಕೂ म्हाका मोनो ऍक्टिंग आनी कोर्नो अभ्यास आशिल्दಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ तांतू ಒಲವು आशिल्लें केदनय एक पात्र करता म्हणून तश समजावन एक दिवस म्हाका फेसबुकांत एक पोस्ट निगेले एक फ्रेंड पिंक करता कसं म्हळ्यार तुमगेल्या कम्युनिटींत एक ऑडिशन चलताच दिसता वाय डोंट यू टेक पार्ट म्हणून सो हांव ओ वय म्हणून पळयता बट ऑलरेडी अनफॉर्च्युनेटली त्या दिवस लास्ट डेट ऑफ द ऑडिशन ओके जाल्यार ट्राय माय लक म्हणून एक हांव फर्स्ट कॉल केलें त्या नंबराक म्हळ्यार ऑलरेडी सिलेक्ट जाला प्रयत्न करचे आनी ऑल्सो तांगेले क्रायटेरिया कशें पेटोवच्याक म्हणून म्हाका कळगाय तशें निमगेले आय थिंक कोणाक नंबर दिलो तांणी डायरेक्ट म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें तशी तांणी कसं क्रायटेरिया म्हणलें कसं न्ही ना एक अशी ऍक्ट कोण पेटोवच्याक रिल्स आनी पेटोवचे ना सांगलें एक तेदनाची ऑन स्पॉट निगेले कशें न्ही नाशिल्लें इतलें ते म्हळ्यार हांव केन्ना ऍक्टिंगाक ऑडिशन दिनी आशिल्लें ना आय डिडंट हॅव सच व्हिडिओ घरांत तुजी ऑर्डिनरी फोन दवन घेवन नाव घेवन जस्ट इथे म्हणल्यार म्हाका कळलेलें लास्ट मोमेंट एक प्रिपरेशन करू टायम ऑन स्पॉटच कसकी एक मात आयला फ्लो अशी स्पॉन्टेनियस तुल्ले लाले करता गेली गुड अंड ते पेटेले नेक्स्ट डे कॉल आयले दॅट ओके मधुरा सिलेक्टेड यू वाव म्हणून सो तुम्ही पक्काने ओके म्हण आसल्यारी बट सिरियस आसल्यारी आमी ताजे नरेशनचे डिस्कशन करया म्हणून स्टोरी लायन सांग देन तशी आयकून मागीर sometimes last minute preparation also works a lot. The last minute it was never यारी like सो तेदन म्हाका तुमी हें सांगता म्हाका उडगास कसो जाता म्हळ्यार सोनू निगमान रिसेंट एक पॉडकास्टांत एक सांगलेलो आयकलेलो हांवें कशें म्हळ्यार ते युद्ध काले शस्त्राभ्यास करूनच केदनय शस्त्राभ्यास करून रेडी आसूं का यू शूड बी वेरी वेल इक्विप्ड एनी टायम बिकॉज ऑपॉर्च्युनिटी कॅन कम एनी टायम तेदना तुम्ही जस्ट तेदन प्रिपेर करूं ना वयता म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी वापस येना सो ते या दॅट रियली help you and worked in your लायफ या very good. तशी मागीर प्रॅक्टिस करचे मागीर आय एम रियली ग्रेटफूल टू दॅट होल टीम ऑफ दर्पणा कसं ना म्हळ्यार ऑल आर यंग क्रू आनी म्हळ्यार तांकां मस्त एक्सपिरियन्स आशिल्लो तांणी म्हण न्ही एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तांणी शॉर्ट फिल्म्स आनी करून तांकां ग्रिट आशिल्लें
टू डू इट बिग वन डे हा हा तश त्या एक डिटर्मिनेशन केलेला ಒಟ್ಟು ಸೇರುಂಗೇನ್ ಕೆಲ ಟೀಮ್ ತ and hats off to the team and Mr. Devdas Nayak, director, script writer, visionary, yes पूरा Yes. तंगेले गाइडेंस आर आम्ही हे वर्क करच कितले एक प्लेजर मंच सांगच म्हळ्यारी वर्कशॉप्स पुरा ऑर्गनायज केलेले वेरी वेल ऑर्गनायज्ड म्हळ्यार आमकां अनुज नायक तसले ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसलेले व्यक्तींनी आसल्यारी we all had to go through workshop म्हळ्यार एक ते just to go through the dialogues कितें म्हळ्यार आमगेले आमची गेल उल्लोचे डायलेक्ट केलो पटी चेंज आसता ते पुढेची एक हेल्प सामको sequence wise अंदर एक पटी कोरूक and yeah लायक विषय मधुरा एक तुका एक गुड एक्सपिरियन्स जाले तशेंच आतां मागीर तुगेलें बॅडमिंटन हांगा प्रयाण कसो विशय हांव सांगीत की Yeah. तुका पयलीं रिसेंटली एक मॅच तो विनर वय हांव बॅडमिंटना विशय सांग जाल्यारी म्हाका स्कूल डेसा देखून बॅडमिंटन खेळत आशिल्ली बट म्हगेल मेन स्पोर्ट बास्केटबॉल जावन आशिल्लें बट तुका हायट लायक असो हां Yeah. बट म्हाका काही डिसअपॉयंट जालें म्हळ्यार म्हाका तांतूं मुखार वचचें कावण आशिल्लें बास्केटबॉलान कित्याक ते विमेन टीम तितले रेप्रेझेंटेशन उणी जाता असं म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ डिस्करेज जालें म्हाका तेदन हांव ॲज आय वॉज इन टू बॉल बॅडमिंटन तेन्ना हांव डिस्ट्रिक्ट लेवल ते चमकलाली सो तात देखून हांव बॅडमिंटन घेवचें जालें सो स्कूल टायमार देखून रेप्रेझेंट केला कॉलेजीस स्कूल तशी हांव JSS खेळताना बॅडमिंटन लायक 30 इयर्सान तूं तितले ते तांकां बॅडमिंटनाक प्रायज मेळ्ळी आशिल्लें कॉलेज रेप्रेझेंट बॉल बॅडमिंटन ना बॅडमिंटन shuttle badminton गुड गुड no because I was in badminton ball badminton I could play shuttle badminton so JSS ಅಂತೂ 30 years ತೈ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಾಕ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲ್ನಿ ಆಶಿಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತನ when we represented that happened and ತೈ ದಕ್ಕೂನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ करतागेली आतां हांव फिजिकल एक्टिविटीक बॅडमिंटन दोन घेतला म्हळ्यार the day's activity starts with badminton उठेल कुळे अर्ली मॉर्निंग we go to court play तशी एवरी नाव अँड देन टुर्नामेंट्स जाता आसता तांतू म्हाका जल्लाल तेन्ना मेजॉरिटी हांव पार्टिसिपेट करता आसता वेरी गुड देवाल दयेन आतां 2025 ಅಂತೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೆಲ್ಲಾಲೆ मेजॉरिटी ऑफ द टुर्नामेंट्स इधर हांव रनर अप और विनर व्हेरी गुड तुगेल कसं बदलावण आयली आजी निमित्त बॅडमिंटन बॅडमिंटन अशा पुरो अभिनय अशा पुरो अंत तर्पणाचे Yeah. पुरे फोटो म्हाका तर्पणा ಅಂತೂ इनिशियली हांव लायकलन म्हळ्यार इवन तुमी पळोवचे गेल्यार ते रोल कशे आशिल्ले म्हळ्यार मस्त रिलेटेबल आसूं न्हू मस्त जनाक इश्ट जावं तशी जावन आसा इवन ते स्मॉल ड्युरेशनाक वयम यो चमकले म्हाका ते रियलायज जाल्ला वेन पीपल स्टार्टेड रेकॉग्नायझिंग तूं केल्ल्या नवें एक्टींग म्हणून तशी मागीर बदलावण म्हळ्यार रेस्पॉन्सिबिलिटी की आयडेंटिटी की म्हाका काही एक कसं म्हळ्यार आनीके असल ऑपॉर्च्युनिटी मेळका आनीके म्हाका करच्याक ಸ್ವಲ್ಪ मेळ्यार खंडित वेरी मच एक्सायटेड या ऑलवेज म्हाका एक तसल एक रोल आनीके तसल मस्त इमोट करची तसल एक मेळ्ळार चॅलेंजिंग रोल आनी म्हाका कम्फर्टय आसता ते करेक्ट तसल आसल्यार आनी कोंकणी म्हणून तर्पणा तसल टीम आसल्यार बिकॉज सेफ्टी आणि अदर कोंकणी जाऊ का की कोंकणी जावका म्हणना म्हाका तेंची लँग्वेज बॅरियर ना बट तेंची तसल एक सिच्युएशन आनी तसल टीम आसूं का एनवायरमेंट तसल आसल्यार वाय नॉट रियली व्हेरी गुड व्हेरी हांव अप फॉर इट आनी बॅडमिंटन देखून हांव शिकला कसं म्हळ्यार ते स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आशिल्लो देखून इट वर्क्स इन लायफ बिकॉज यू वील नो टू एप्रिशिएट इवन तुका आनीक सायड देखून एप्रिसिएशन मेळना जाल्यार यू वील बी द फर्स्ट पर्सन टू एप्रिशिएट अदर पर्सन सो आय थिंक फॉर दिस तुम्ही PG इन काउन्सिलिंग अँड गायडन्स केलेलं सो त्या हेल्प जाला की ताजे सहाय ते म्हाका इंटरपर्सनल रिलेशनशिपाक मस्त हेल्प जाला म्हळ्यार तुगेल फील्ड दाखा स्पोर्ट्स करताना अंडरस्टँडिंग द पर्सन talk but at times you have to learn to say no but when you have to say no you shouldn't make others feel bad but yet say no करेक्ट ते कशें द वे यू टेल मागीर एफर्मेटिव्ह जावन स्टील you make things work करेक्ट so त्या पुरा बदलची
कावन्सिलिंग हेल्प डेफिनेट वय वय ताणी मुगो काम म्हणून आशिल्लें तुमकां स्पोर्ट्स फिल्डान तो Yeah, पुरो yeah, वतना yeah. ते तुका अर्थ करू दिता वरला आणि ते प्रेशर आणि असता न्ही हं. सी आय एम अ व्हेरी एग्रेसिव्ह प्लेयर वय बट माइंड काम आसता करेक्ट वय तेन्ना कावन्सिलिंगान येत पुरो हेल्प जाता म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल ते कावन्सिलिंगान तूं आमकां फर्स्ट कावन्सील करताची मागीर खंय गेलें तूं सेंट एग्नेस तांगेले PG कोर्स आसता डिप्लोमा गुड गुड या पूरा एक्सपिरियन्स आशिल्लो देखो न्हू मधुरा इज वॉट टुडे बिकॉज ऑफ ऑल दॅट न्हय वा या हं? करेक्ट ते पुरो एक्सपिरियन्स नातल्यारी हं. I wouldn't have known how much I am capable of and to explore more. करेक्ट So I'm still flowing like water. येस So I would say पुढे चांगला आहे अनेक कंचकी प्लॅटफॉर्म आरी I'm jack of all trade, master of none म्हणून. But now I can say I'm verge of mastering myself. एक्झॅक्टली व्हेरी गुड दॅट इज द बेस्ट वन आमकां आमी मास्टर जावंक गेले म्हणटल्या री खंडीत To know myself better. करेक्ट मधुरा व्हेरी नायस वेल सेड आतां आमी तुमगेले पुरो जेले आमगेले सಣ್ಣ चेडवांक प्रेरणादायक एक तुमगेला पशी सांगलांक खंडीत हय. कसं हें संदेश दिता मक्क जेल्ले ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೀ सांगच्याक इश्ट पावता कसं म्हणल्यार लायफ तूं खंयचे टायमार खंयचे टायप ऑफ स्ट्रगल्स येवचे पुरो म्हणल्यार मुय एक जेल्ले वेट ताजे हॉड हस्तीचे वेट हॉड तशी एक चेडवाकय ताजे जेल्ले खंयची एक प्रॉब्लम आसताले ते आमकां कळेच ना सो तशीच आमकां खंयची एक संदर्भ आयली एक खंयची एक ऑब्स्टेकल्स की ना शॉर्ट कमिंग्स येताले बट there is always possibility to bounce back as long as we have that willingness in us. So willingness मला कशी आसका म्हळ्यार आयन म्हणके आसका ब्लडान तशी आयन नाही विल्लांत आयन आसका द विल इन द आयन विल मेक यू गो सो ते फ्लो जावचे एक आस्पेक्ट आमी दोन घेतला री डेफिनेटली पाथ क्रिएट जाता ताजे वेळार हांव एक कंटेंटय बरयला व्हेरी त्या विशय न्ही तुगेलो बरो हा विशय आमचो Yeah. एक दोन उत्तर सांगता बरो हाची ओके तू मस्त बरयतास म्हण आमी आयकलेले सची म्हळ्यार हांव कसं म्हळ्यार अनेक वाक्य वॉइस ओवर ते हांव बरयलालेची वॉइस ओवर करता हा. बरलाले बरेत हांव म्हळ्यार आमगेले आतां आमी सांगला म्हणके स्वरायूच मेन इंटेंशन कसं म्हळ्यार आमगेले सॉंग्स कंपोज करून सिंग करच्याक म्हळ्यार हांव बरोवचे आमगेले ओरिजिनल्स करचे लिरिक्स आमी बरोवचे म्हण सो ते वय बरयत हांव एक 5 सॉंग्स बरयला कंपोज केला आनी ते खंयची भाशेन तू ऑल इंग्लिश आमची एक रॅप रेडी जाता एक कन्नड तशी एक 2-3 कन्नड सो डिफरंट जॉनरा सो तशी वॉइस ओवर म्हणून आतां केलं प्रमोशनल अथवा ॲडवर्टायजमेंट्स आसता पळय ताजे बॅकग्राऊंड वोकल्स जे आसता न्हू प्रमोशनल ताकाय केला एक आमकां दाखोवत की आतां हांव बरयलाले एक सांगेत सो हें हांव बरयलाले एक कडे उदक आतां पावसाळी टायमार उदक फ्लो जाता वता आशिल्लें पळो न्हू ट्रेनार वताना बरयलाले दॅट्स इट सो You can grow as you flow. ಹರಿವು ನೀರಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹರಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಾರಿ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ನೀನು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಾನಾಗೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಯು ಫ್ಲೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಎಸ್ advertisement ಸಾಕೆ ಯಾಜಲ ದಿವಿತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೊ ಯಾ तशें वॉइस ओवर बरह आणि म्युझिक
बॅडमिंटन या पुरा फिल्डांत तुमका तृप्ती दिवची खंयचे खुशी जेवचे पुरा हां पुराक कनेक्टेड असल्यारीच आय फील कंप्लीट बट आय कांट डू एव्हरीथिंग एट सेम टाइम येस तशें म्हण टायम एलोकेट करचे म्हण न्ही खंयच्या टायमार कसं करता कंप्लीट आसता आतां एग्जाम्पल हांव बॅडमिंटन खेळू वताना हम्म. म्हाका ते शटल म्हगेल टीम तांकां चियर करचे मात्र ಕೊಳ್ಳಾರಿ ಮಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ಲ Wow. ಆನ ಇಲಾಖೆ ಅಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ कोटान ಕಸ್ಸನೆ ದಿಸ दॅट इज ग्रेट आम्ही जॅम करताना हम्म. जॅम सेशन करताना जॅमिंग म्हळ्यार प्रॅक्टीस सेशन्स आनी करता पळय नवे नवे केला म्युझिशियन्स येताची वी विल जस्ट सी तांगेल स्किल आंगेल स्किल आनी पळय एक हम्म. गेट टुगेदर शी आसता बट ताका जॅमिंग सेशन म्हणचे तेन्ना आनी केला तेन्ना आमी फूल विल बी एनग्रॉस्ड विल बी लॉस्ट आमकां टायम वच्चे कळना मागीर ही मुग्धतनाची वयतलो वेळ जाल्ला नाय म्हण तशी सो बरेता नाय तशीची आतां हां आनीक बरोच विशयाक हांव बरेत म्हण बसची न्ही हम्म. ते एक एक पाटी नातांकी नाका आयडिया करतना येता तेन्ना रबक्क वचून गिचूचे हा हा मागीर ते ओके ते अशी चेंज करया तशें डेव्हलप करया म्हणून वापस वचून तशी ग्रेट like that. एक एक पाटी कसं म्हळ्यार जाय म्हणूची बैसून बरें लागलस म्हळ्यार एक खंयची एक आयडिया प्रोमो सॉंग हा हा ताका एक मेलडी रेडी कर न्हू ते मेलडी वयरी आतां लिरिक्स बरोवका इतले टायम ड्युरेशनार करका जाता तेन्ना ताकाय बरें लागलस त्यावेळी जाता सो या ओके सो at last तुम्ही फ्रीलान्सर म्हणाल Yeah, yeah. सो फ्रीलान्सर म्हळ्यार कसं आणि ताजे विशय फ्रीलान्सर म्हळ्यार बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड म्हण येता म्हळ्यार एक आमकां एक कन्वेन्शनल जॉब शी यू आर फ्री टू ऍक्सेप्ट वॉट एव्हर तशी free to work in the fields I am good at working. पण हांव आतां वॉयस ओवर हां. हांव मिगेले एक मात्र करचे म्हण न्ही कोणाक जाल्यार हांव वर्क करता हम्म, तुमी हम्म. बाय म्हाका वॉयस ओवर निमगिल्यार हांव तुमकां करता आनी कोणाक निमल तांकांय करता तशी सो बरोवका जाल्यार बरोवन दित की फ्रीलान्सर Yes. सेवे येता Yeah, yeah. ओके ओके सो फ्रीलान्सर म्हळ्यार इट्स नॉट फॉर एव्हरीथिंग हम्म. बट हांव आतां पुरा विशय कर जाल्यार देखो न्हू? म्हाका जाता केलो फ्रीलान्सर फॉर ओनली वॉयस ओवर वॉयस ओनली ते तशें आसता आतां बँड आमतोय आतां आमगेले फुल फ्लेज्ड स्वरायू बँड बट आमगेले तशें आतां गॅविन म्हण आसा आतां मिगेल भावय अश्विन म्हणल्या तो आमगेल बँडाचे मेन इन हाऊस रिदमिस्ट बट ताका दुसरे बँडात तेणें आपल्याला ही विल गो दॅर लायक दॅट ही इज ऑल्सो फ्रीलान्सर लायक येस तशी कळलं आणि यू एन्जॉय कसं तू Yeah. आमकां जावपा जाल्यार फील्ड म्हळ्यार ताजे रेम्युनरेशन्स मेळची गिग्स आसतना परफॉर्म करता म्हळ्यार फॉर पेड गिग्स सो दे गो अँड परफॉर्म अँड कम बॅक वंडरफुल like we said right Madhura that was very interesting आणि I had a very nice time तुगेला उलोवन म्हाका भारी खुश जाली तुगेलो पुराय विशय फ्लो चिन्न एक स्टोरीशी आशिल्ले सो थँक्यू सो मच मधुरा फॉर बिंग हियर आणि तुका मस्त आमगेलो हांकांय तूं सांगिल्लें विक्षकांकय तुमगेल विशयांत आनी विक्षकांकय आज मधुराक पळोवन खंडीत तांगेल उतरकी कितली चंद आसा ऐकया म्हण दिसता न्ही वे येस सो Thank you so much for having me here and keep blessing and supporting असले मस्त टॅलेंटाक म्हाका मस्त खुशी जाला you were all there to listen me out today. Thank you so much for everything. या आणि विश्व कोंकणी सुकून पूरा शुभेच्छा करच्याची तुम्ही चंद जावन वयर येवका म्हूण सांगून तुमकां आमगे सगळे टीम शुभेच्छे आनी ब्लेसिंग्स Thank you so much. येस